नमस्कार, योकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार. सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by Panchamrita. उत्तर गोंयांत एकाच दिसा 4 डेड बॉडी सापडल्यो. 2 अननोन दोगांची वळख पटली. दोगूय खंय बेबदे. दोगां विशीं चल्ल्या चवकशी. दोन 2027च्या इलेक्शनाक लागून लोकांचो पुळको मतांक वापरून घेवपाचे कारस्थान. कोमुंदादीचो वेंझी म्हणटा सरकारान फारीक करून जमीन घेवची मागीर वाटची. कोकेरो जंक्शन ते मॉल्दी गोवा मेरेन रस्तो चौथी मेरेन तरी बंद नाका. आमदार मुख्यमंत्र्याकडे उलयतलो. 5 म्हयने रस्तो बंद दवरूंक सरकारान काडिल्ली अधिसुचोवणी. मुख्यमंत्री म्हणटा म्हजे घर स्कीम लोकांचो हॅपीनेस इंडेक्स वाडयतली. साखळे बीजेपी मंडळान मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणान उबी केली साखळे हरवळ्या सुल्ला 3 घरां. कोळवुटे शेकाक उजो 25 लाखांचे लुकसाण. मुद्दम उजो घाला म्हण दुबाव. शिकरी इगर्जीकूय उजो. मायकल म्हणटा सरकार आधार करतलो. आधी इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार घालात मागीर फायन मारात. कोळंगुटे आमदाराचे पंचायत आणि ट्रॅफिक पुलिसाक फरमान. ट्रॅफिक पुलीस ट्युरिस्टांक पिट्टा म्हण व्हिडिओ. आणि गोंयभर ग्रामसभांनी बोवाळ. ग्रामसभा तापल्यो. थिये गार्बेजीचेर नजर दवरूंक सीसीटीव्ही घालपाचो आणि रुमडामळ ग्रामसभेत सुण्यांचे बेगोबेग स्टरिलायझेशन करपाचो थाराव. दोन 2027च्या वेंचणुकेक लागून सरकाराक लोकांचो पुळको आयला. दिवपाचीच आसल्यार सरकारान कोमुंदादीक फारीक करून जमीन घेवची आनी मागीर ती कम्युनिटी जमीन म्हण वाटची. मता खातीर लोकांक वापरपाचे षडयंत्र म्हण करमळे कोमुंदादीचो अध्यक्ष आमदार कॅप्टन वेंझी उलयलो. पासत तुवें कम्युनिटी लँड म्हणटा तें एक्वायर करचें. एक्वायर करता आसतना पयशे फारीक करूंक पडटा न्हू. ओनर कोण? कुमदाद. कुमदादी लँड तूं एक्वायर करता दुसरे पर्पज तूं एक्वायर कर. कुमदादी पयशे दी एक्विजिशना. जे कोणाक कितें बेनिफिट्स आहाय ते एक्विजिशना लँड एक्विजिशना प्रमाणे हें कर आनी त्या लोकांक मागीर कम्युनिटी लँड म्हूण तूं मागीर डिस्ट्रिब्युशन कर तुगेलें. सो देर इज अ वे. ओनर कुमदाद. तूं म्हणटा कुमदादीगे जमनी कोण बांदिल्ली ताका आपोण हें करता. दॅट इज अ इलिगल मेकॅनिझम. आमगेले गोंयच मोग आहा, गोंयच लोकां मोग आहा आनी गोंयच लोकांक आमकां हुस्को आहा. कितें हुस्को आहा की तुमी 300 स्क्वेअर मिटर तुमच्या नांवान हो सरकार करतो म्हूण तुम पयशे जमा करनाकाय. हो हुस्को आहा. कित्याक हें बील तेंगेले भायर पडटलें. हें कायद्या प्रमाणे ना. हें फकत लोकांगे पयशे घेवपाक. तुमगे पयशे घेवन आडायन दवरले पयशे आनी तुमकां मागीर इलेक्शन टायमार यूज करपाचो हो षडयंत्र आहा. जमीन कोमुंदादीची मात मेजावेलें खेळ दिवन सरकार इश्टगत करूंक सोदता. इलेक्शन टायम येयला की ना आमगे कोंकणी एक म्हणणी आहा कितें मेजावेल कॅड काडले आनी कित्याक जोडलो म्हणटाय नाजाल्यार सागवात जोडली. आतां हें केडें कोणालें? केडें कोमुनिदादीचें. तें गांवकाराचें आनी शेअर होल्डराचें. आमगे पुर्वजान आमकां दिल्लें तें आमी राखपा जाय. हे काडटा गव्हर्मेंट काडटा आनी हें केडें काडटा आनी ते वोटराक दिता. वोटराक कितें? दीस इज ऑल वोट बँक. आनी हे सगळे जे पळय आहाय तितून आतां ही लॉज आमकां सांगपाक अबावट 1 lakh or 2 lakhs आय डोंट नो. द गव्हर्मेंट इज एडमिटींग दॅट देर आर इलिगल. सो इतलो तेंप तुमी कितें आमकां ब्लेम करिनाका. Comunidades all together, they are now working with unity to address all the various problems that they are facing. So today was one of those days where the panel of our legal team helped us with understanding the code of Comunidad and various issues. So we are very thankful to them, and they addressed all the questions that the attendants of the meeting today asked them. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत.
कोकेरो जंक्शन ते मॉल दी गोवा मेरेनचो रस्तो 4थी मेरेन तरी बंद जावचो ना. 24 ऑगस्ट ते 31 जानेर हो रस्तो फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून बंद आसतलो म्हण शेनवारा नोटिफिकेशन काडिल्लें. पर्वरेचो आमदार मंत्री सांगता ते प्रमाण सोमारा खंय तो मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो. 4थी मेरेन तरी खंय रस्तो बंद करचो न्हय. आम्ही सध्या असा कोकेरो जंक्शन याचे कारण म्हटल्यार काल एक नोटिफिकेशन सरकारने काढलें ते म्हटल्यार कोकेरो सर्कल पर्वरीच्यान ते मॉल दे गोवा रस्तो बंद आसतलो म्हणून सांगलेले जवळपास 5 महिन्या खातीर फ्रॉम 24 ऑगस्ट ते 31 जानेवारी 2024 पर्यंत. पण आयज आमकां पळोवपाक मेळटा तेन्ना काल आमी प्रुडंटान न्यूज केल्ली की हो जर रस्तो बंद केलो जाल्यार आतां चवथ येवपाच्या बुधवारा हांगासर मोठ्या प्रमाणात लोकांक त्रास जातले. त्या निमतान आयज आमकां अशें दिसता पळोवपाक मेळटा ते म्हटल्यार हो रस्तो आहा तो सद्या ओपन आसा पर्वरीचो. पर्वरेचो आमदार म्हणटा 4थी मेरेन तरी नाका, सोमारा खंय मुख्यमंत्र्या बरोबर चर्चा जातली. We have requested the Chief Minister's intervention to see that no closure is done in Chaturthi at least. We need to discuss any closure is to happen. If it is to happen, we need to ensure the adjacent roads, everybody which are there, are to be done up in a manner which traffic can be diverted. And I feel the Chief Minister will intervene and give us a solution by Monday on the issues that we have been facing as far as this particular highway is concerned. We understand the issues faced by our people, we are with them, and we also are trying our level best to ensure that they are solved at the earliest, where we have asked the PWD engineers to ensure that to understand the people's concern and act ASAP. पर्वरी फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून कोकेरो जंक्शन ते मॉल दी गोवा मेरेनचो रस्तो बंद दवरपा संबंदांतलें नोटिफिकेशन आयिल्लें. फुडले 5 महिने येरादारी बीबी बोरकार रोडा वयल्यान डायवर्ट करतले म्हूण जाहीर जाल्लें. मात आतां दिसता ते प्रमाण 4थी मेरेन डायव्हर्जन ना. हो रस्तो सरकारान सध्या चालू दवरला आणि 4थी उपरांत म्हाका दिसता हो बंद जातलो अशी आमकां म्हायती मेळटा. ताका लागून लोकांनी काळजी करपाची गरज ना. 4थी खातीर रस्तो ओपन आसतलो अशी खातीर आमकां म्हायती मेळटा. त्या खातीर पर्वरीच्यान म्हजें घर स्कीम खंय लोकांचो हॅपीनेस इंडेक्स वाडयतली म्हण मुख्यमंत्री उलयला. स्किमीक लागून खंय दरेकाचे स्वताच्या घराचे स्वप्न पूर्ण जातले. सांखळे बीजेपी मंडळान मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणान सांखळे, हरवळ्या आनी सुर्ला तिगा गरजूंक घरां बांदून दिल्या. ताच्या घराची सापूच दशा जाल्ली. घरां दितना मुख्यमंत्री उलयलो. म्हजे घर ही योजना सरकारान इतकेच खातीर काडल्या की अशा पद्धतीच्या घरांची लिगल आणि टेक्निकली जेंका जेंका प्रॉब्लेम आसा ते प्रॉब्लेम सगळे सुटावे जावचे. मागीर त्या घरातले अशा पद्धतीची 1972च्या पयलींची घरां आसची, खंय तरी भाटकाराच्या जागेतली घरां आसतली, खंय तरी सरकारी जागेतली घरां आसतली, कोमुदातीच्या जागेतली घरां आसतली, 20 पॉयंटातली प्रोग्रामातली घरां आसतली. ज्या घरांक गेल्या 60 वर्सांक कोणीच पळयलें ना त्या घरांचे प्रश्न सुटावे जावचे आणि आपले म्हजे घर हे स्वप्न साकार जावचे. आणि म्हजे घर हे स्वप्न साकार जाता आसतना त्यांनी आनी एक गजाल सांगली की हाजो परिणाम तिच्या आरोग्याचेरूय जातालो. पण आज घर बांदल्या उपरांत तिचें आरोग्यय सुदारलें. हो खरोखरच हॅपीनेस इंडेक्स जाका आमी म्हणटा मनशाचो हॅपीनेस इंडेक्स म्हणजे आनंदी जावपाचो क्षण कशा पद्दतीन वाडप जाल्यार तो ह्याच पद्दतीन वाडप आणि ताच्याच खातीर हांव आनी म्हजें सरकार सतत काम करीत आसता. कळगुटे शेकाक उजो, 25 लाखांचे लुकसाण, सगळ्या सामानांचो गोबोर. फायर ब्रिगेडीन उजो आटापा हाडलो. मुद्दम कोणे तरी उजो लायला म्हण शेकवाल्याक दुबाव. मायकलूय थंय पावलो. शिकेरी इगर्जेकूय उजो लागलो. बरेंच लुकसाण जालां. सरकार मजत करतलो म्हण मायकलान उतर दिलां. माड्डावाडो कलंगूट हांगासर एक मेजर फायर जाल्लो आसा. शेकाक उजो पेटिल्लो आसा. मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे जे शेक आसा थंय जे शेकाचे वयले एसेसरी आनी बाकीची जी बोटयो बीन आसल्यो 2 त्यो सगळ्यो जळोवन खाक जाल्ली आसा. आनी 2 फ्रीज, टेबलां, बोट आनी ज्यो खाट्यो बी आसात. हो न्हू सारको उजो लागला 2-3 वडीस आनी थिंगा त्या वक्तार कोणूच पावना. पेटल्या उपरांत मागीर पळयल्यार
सगळे थिंगा कोबा जाले लॉस आतां म्हाका दिसता 25 लाख तरी ते लॉस जाला तो उजो लागोंक ना तो उजो मुद्दम कोणाक लायला तो उजो लागून कितल्याशाच थळाव्यांचे शेक लासून वतात व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाता सरकारान हाचेर उपाय काडचो म्हूण शेक ओनर संघटनेचो अध्यक्ष मॅन्युएल कार्दोजो उलयलो आमी घडये घडये सरकाराशीन एक मागणी करतोच आसा ह्यो पयलो इन्सिडंट न्हू सेकंड इन्सिडंट न्हू अशे भरपूर इन्सिडंट जाले बीच लायनींग भरपूर हिंगासर बिजनसा चलता आमी सांगलेलें की तांकां एक बिचार आमकां एक फायर हायड्रंट आमकां वॉटर लायन जाय म्हणून ते तरी एक इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करूंक जाय बिजनस बीन सेफ रावूंक कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन प्रसंगांचो पाठपुरावो घेतलो लुकसाण जाल्ल्यांक सरकार मदत करतलो म्हूण आमदार मायकल लोबोन आश्वासन दिलें चीफ मिनिस्टराक हांवें फोन केलो ही हॅज एश्युअर्ड मी दॅट आय वील हेल्प अशें जर तर कोणें लायला उजो जाल्यार आनी आमकां क्लू मेळलो जाल्यार ताका इमिडिएटली अरेस्ट करतले 4 व्हील ड्रायव्ह जी हायड्रंट सिस्टम आहा आनी जी तांकां हिंगासर बिचार सेफ्टी म्हणून फायर ब्रिगेड स्मॉल वन ही येवपाची आहा मजगती शिकेरी सांत लॉरेन्स इगर्जेकूय उजो लागलो शॉर्ट सर्किट जावन उजो पेटलो म्हूण इगर्जेच्या पादवीकारान सांगलें सकाळीं 5:30 वरांचेर उजो पेटोवंक सुरू जालो एका रुमांत शॉर्ट सर्किट जावन उजो पेटलो आनी तो उजो स्प्रेड जावन आनी 4 रुमांक स्प्रेड जालो जायतीं वर्सां जालीं वायर चेंज करूंक नासली आनी ते उजो पेटोवन दुसऱ्या रुमान वचून फाब्रिकाचो रूम आमचो डॉक्युमेंट दवरतात तो रूम सगळी गरजेच्यो सारक्यो वस्तू आसात त्यो आदल्यांच्यो तितून मातशे थोडी डॉक्युमेंट्स आमचे लासल्यात आनी वस्तूय लासल्यात सरकार आदार करतलो म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन म्हायती दिली वी आर हियर टू सपोर्ट द चर्च इवन गव्हर्मेंट म्हणजे चीफ मिनिस्टराक हांवें पळयल्लें आहा तेणें म्हाका सांगलां की यू सी वॉट इज द डॅमेज वी वील डू वॉट एवर वी कॅन अंडर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकर आदी इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार घालात मागीर फायन मारात कळंगुटे मायकलाचें फर्मान कांय दिसां फाटीं ट्रॅफिक पुलीस ट्युरिस्टांक पिट्टना व्हिडिओ व्हायरल केलो त्या फाटभुंयेर मायकलाची पुलीस आनी पंचायती बरोबर बसका ट्युरिस्टांचेर खंय पोट चलता तांकां पिडू नाकात पार्किंग नो पार्किंग बोर्ड सारकें ना ती खंय आदी आमचीच चूक कांय दीस फाटीं जाल्ली ही घटना कळंगूटची हो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जाल्लो पुणेच्यान आयिल्लो एकलो ट्युरिस्ट निलेश निकमान ट्रॅफिक पुलीस आनी कळंगूटची पंचायत टूरिस्टांक लुटता म्हूण आरोप केल्लो जहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ा किया था वहाँ पे भी नो पार्किंग का बोर्ड नहीं था दूसरी बात हम लोग अगर यहाँ पे टूरिस्ट करके आते हम लोगों को आप बोलना चाहिए बोलने का कुछ नहीं इनके पास पुलिसों का तरीका बात करने का कुछ नहीं जो भी है वो अरे रवि से बात कर रहे थे उसके बाद मैटर समझाने के निपटाने के लिए उन लोगों ने हमके हमारे पास से कुछ पैसा भी मांगा हुआ है ऐसा होना नहीं चाहिए गोवा टूरिज्म यहाँ की ग्राम पंचायत ये सब मिला हुआ है और इनके वजह से गोवा का नाम खराब हो रहा है आज भी तारीख में ये बोलता हूँ थळावो आमदार मायकल लोबोन ह्या व्हिडिओची दखल घेतल्या तो म्हणटा टुरिस्टांचेरूच आमी जगता तांकां त्रास जावपाक जायना पीआय ट्रॅफिकाक सांगला आमी नो लॉकिंग एनी बाइक्स अँड नो लिफ्टिंग एनी बाइक्स टील वी पुट आवर इन्फ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस म्हणजे आमची चूक जाल्या की आमचे बोर्ड सारखे ना हे आमी पहिले मान्य करपाक जाय आनी एज अ MLA आय टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रॅफिकाचे आनी पंचायतीचे काम पंचायत खंयसरूच कमी पडोंक ना आतां बोर्ड जे आहा थोडे जाण रातचे हालयता कोण ट्युरिस्ट बी येता हालता कोण लोकलूय म्हणटा आपल्या फुडल्यान बोर्ड नाका तो स्लो रातोरात काडटा बोर्ड गोंयांत परत येवन कळंगूट पंचायत आनी ट्रॅफिक पुलिसा कडेन चर्चा करतलो म्हूण निलेशाचो आनी एक व्हिडिओ रिलीज जाला सोमवार को मैं गोवा में आ रहा हूँ वो सरपंच का जो भी केसेस है उसको हर एक क्वेश्चन को मैं आंसर देने के लिए आ रहा हूँ लोबो म्हणटा ताची कांय गरज ना चूक आमचीच म्हूण ताणें जबाबदारी घेतल्या ट्युरिस्टाक हिंगा येवन वाद करपाची गरज ना तेणें सांगला की आय एम रेडी टू कम एंड कन्फ्रंट विथ और टॉक टू द पंचायत और टॉक टू द ट्रॅफिक सेल I am telling through the media that he need not come. We'll put our infrastructure in place. Tourists will not be harassed. Tourists ताजेरूच आमी जगता. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर आनी रुपेश रावत. घेऊया कमर्शियल ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट. पापा आ रहे ये वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना.
ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक। पापा भी खुश और मैं भी। घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत। एकाच दिसा गोंयांत 4 डेड बॉडी सापडल्यो। ओल्ड गोवा 2, पणजे 1, आमोण्या 1, 4रांतल्यो 2 अननोन। एका डेड बॉडीचेर हल्लो जाल्ल्याचो दुबाव, पुलीस चौकशी चल्ल्या। आमोण्या मेळिल्ल्या दोगांची वळख पटल्या। एकलो ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशना लागींच्या व्हाळांत, जाल्यार दुसरो बिर्याणी दुकाना लागीं। दोगूय खंय बेबदे। उरिल्ल्या दोगां विशीं चौकशी चल्ल्या। गोंयभर ग्रामसभांनी बोवाळ। गार्बेज डंपिंग कंट्रोल करूंक रस्त्या कुशीक CCTV बसयतले म्हण थिये पंचायतीचो थाराव। म्हजें घर स्किमी सकयल घरा बरोबर भोंवतणची सुवातूय अधिकृत करची म्हण दिवचल मावळिंगे पंचायत मागता। तेवटेन सरकाराचो रस्तो रुंदीकरणाचो प्रस्ताव माकाजान पंचायतीन रिजेक्ट केलो। जाता तितले बेगीन सुण्यांचें स्टेरिलायझेशन करपाचेर रुमडामळ ग्रामसभेत थाराव। गोंयभर ग्रामसभा जाल्यो, वेगवेगळे विशय चर्चेक आयले। जो गव्हर्मेंटान सांगलो की आपली जी जागा, आपले जे घर आहा ते रेग्युलरायज करून बाकीची जी जागा आसा ती सरेंडर करची। तो ती सरेंडर करची म्हणून जो कायदो आहा तो लोकांक आमच्या मान्य ना। सो लोकांचो असो एक ठराव आहा तेजेर की ती घरा सरपट जी तेंची जागा आसा स्थानिक लोकांची ती सुद्धा तेंच्या नांवार जावची। तुका तेंगे कितें 8 मीटर आतां तो 100 मीटर कित्याक विलेजान इतू व्हडले रस्ते नाकाय आनी एश कोन तर ते 25 मीटर रस्ते केले आमकां लोक खायन वयतलो। मॅक्सिमम फिमेल डॉग्स जे आसा तांकां स्टॅरिलायज करपाक बेगीचे बेगीन स्टेप्स घेवचे। पंचायतीन एश्योरन्स केला की एनिमल हजबंड्री ही स्टेप घेतले बेगीचे बेगीन। आनी तितून आमी रेजोल्युशन केला मायग्रंटांची सर्वे करपाक। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। चौथीक 22 ते 26 मेरेन म्हापशा बाजारांत गस्त खर करतले। 35 मायज पुलिसांक ड्युटेर घाल्यात। सिव्हिलांतय पुलिसांची नजर आसतली। पार्किंगेची वेवस्था केल्या। लोकांनी सहकार्य करचें, तशेंच चौथीक सुटयेक वतल्यांनी कॅश वस्ती घेवन वच्च्यो, नाजाल्यार खंय पुलिसांक कळोवचें। म्हापशेच्या DYSPचो उलो। चवथीच्या दिसांनी म्हापशेच्या बाजारांत सारकीच गर्दी पडिल्ली दिसता। गर्देचेर नियंत्रण दवरपा खातीर लोकांचे सुरक्षे खातीर 35 मायज पुलीस कर्मचारी पेट्रोलिंग करतले म्हूण म्हापशेचो DYSP विल्सन डिसोजान म्हायती दिली। 22 to 26 तारीख पासून आमी भरपूर अरेंजमेंट केला। इतलो अरेंजमेंट केला की आमचो 2 शिफ्टी आहा। पयली शिफ्ट आहा ती 8 ते 2 आनी दुसरी 2 ते 9। सो एका शिफ्टीक आमचो 36-35 स्टाफ आहा एका शिफ्टीक। थिंगा ती लेन आहा, लेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 मागीर बस स्टँडा कोण आहा तोय कवर करता, फूल वेजिटेबल मार्केट कवर करता। सो सगळ्याक आमचे पुलीस आसतले। आमचे युनिफॉर्म पुलीस आहा तो तुजो नग सांगले 34, बट आमचे सिवील स्टाफ आहा जे LIB स्टाफ म्हणटा पळय ते सिविलान भोंवता। कित्याक थिंगा चडशी पीक पॉकेटींग जाता, चोरयो जाता, लोकांचे मोबायल जाता, चोरता, पीक पॉकेट मारता, इफ टिजींग करता। सो हेका लागून आमी सिविलान डिप्लॉय केलेले आहा। सो पार्किंग अरेंजमेंट केलो आहा, PI ट्रॅफिकाक डिप्लॉय केला, तेजो स्टाफ सेपरेट आहा। सो लोकांनी आमचे ट्रॅफिक पुलीस सांगता, आमचे युनिफॉर्म पुलीस आहा ते सांगता तेचे आयकोचें। एक्सिडेंट जालो, मोबायल स्टेप जालो, कितें जालो, आमचे पुलीस युनिफॉर्म दिश्टी पडटा, तेका तुमी रोखडेच लोकांनी कळोवचें तेका। नाल्यार 112 मातसो, नाल्यार 100 मातसो तुजो एडवायस। तुमी तुमचे मूड घरा कोण वयता गणपती सेलिब्रेट करपाक, तेन्ना तुमची हिंगा फ्लॅटां, बांगलोज, घरां आहा पळय तीं तुमची सेफ दवरपाक लागून थिंगा कांय व्हॅल्युएबल दवरनाका, स्पेशली गोल्ड इन्फॉर्म करचें। आमकोणें एक्स्ट्रा थिंगा स्टाफ घाली येता आनी पेट्रोलिंग दवर येता की थिंगा विसर्जन जावनूय थिंगा स्टाफ दवरचो म्हूण डेसिमल प्ले करा आनी बऱ्या भशेन थिंगाचे डिस्पोज जाया म्हूण। आनी आमचो स्टाफ थिंगा आमी डिप्लॉय करतले तारीखोणें। प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर। समाजकारणांतल्यान राजकारण घडटा तेन्नाच एक बरो आमदार निवडून येता म्हण आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकार उलयलो। मांद्रे आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिकाचें उक्तावण करतना तो उलयलो। आनीक 4 कडेन क्लिनिकाचें उक्तावण। सकाळचे 9 ते सांजे 6 मेरेन क्लिनीक उक्ते। पणजेय खंय पॉलिक्लिनीक येतलें।
राजकारण करता आसतना समाजकारण जावपाक जाय आनी समाजकारण करता आसतना राजकारण जाता. जेन्ना समाजकारणांतल्यान राजकारण जाता तेन्नाच एक बरो आमदार निवडून येवंक शकता. जेन्ना तुमचो आमदार समाजकारण विसरता तेन्ना ताका जाण करून दिवपाक जाय की समाजकारण करपाची जबाबदारी तुजी म्हणून. तूं एक पब्लीक सर्वंट, यू आर अ सर्वंट ऑफ द पीपल एंड इफ यू आर एबल टू डू दॅट then you would be a good politician. पण आज परिस्थिती अशी जाल्या की राजकारणी हे फक्त पैसे करपाक गुंतल्यात, राजकारण फक्त करप्शनान गुंतल्यात, लोकांचे पडून गेल्ले ना. सरकारान हेल्थ म्हणटा ताका प्रायमरी फॅसिलिटी धरून गांवांत ती व्हरपाक जाय. पण पेडण्या गांवांत कित्याक लागून ती पावना हेच कळना. आज जेन्ना पेडण्या गांवच्या तुयेच्या हॉस्पिटला खातीर लोक झगडटा, वर्सभर जाले झगडटा, बिल्डींग रेडी आसा पण कित्याक ओपन जायना. सो ह्यो गजाली म्हणजे फक्त इलेक्शन लागीं पावता जिल्हा पंचायत किंवा जातात किंवा फुडलें इलेक्शन पावता ते ओपन करप आनी 5 वर्सां लोकांनी जो त्रास सोंसला ताका विसरप हें म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी लोकांक एकदां ठासून सांगचें पडटा. पेडण्या फ्लायओव्हरार मध्यानराती जाल्ल्या सेल्फ एक्सिडेंटात एकलो आत्ताक सोंपलो, एकलो गंभीर जखमी. भायर पडलो तो 38 वर्सांचो श्रद्धेश नार्वेकार, तो शिवोलचो. फाटल्यान बशिल्लो विशाल मोटे गंभीर जखमी. पुलीस चौकशी चल्ल्या. काल एक मिड नायट एक एक्सिडंट जाल्या. एक्सिडंट अशें आसा की उगवे हांगा जे फ्लायओव्हर आसा त्याच जाग्यार हे एक्सिडंट जाल्या आनी एक्सिडंटान जो ड्रायव्हर आशिल्लो श्रद्धेश नार्वेकर शिवोलचो 30 इयर्स एज जो आसा जाग्यारूच ताका मरण आयलें आनी तेच्या फाटल्यान जो पिलन बसलेलो विशाल मोटे हो मेजर इंजर्ड जाल्लो आसा. सद्या फुडली इन्वेस्टिगेशन जी आसा सुरू आसा आणि एकंदर जे एक्सिडेंटाचो जो प्रमाण आसा सेल्फ एक्सिडेंट अशें आमकां सद्या आयकपाक येता. आणि सद्या जे नॅशनल हायवे 66 आणि त्याच बरोबर हेर जाग्यार सुद्दां एक्सिडेंटाचो जो प्रमाण आसा दिसान दीस वाडत आसा. आणि सद्या जे फोंडकुलां पडल्यात, चवथ लागीं आयल्यात, त्या कारणान सुद्दां खंय तरी लोकांक घाई गडबडीन ये वच करत आसतना हे अशे इन्सिडंट घडटात. आणि काल जो सेल्फ एक्सिडंट जाला ह्या एक्सिडंटान श्रद्धेश नार्वेकर हो जो तरणाटो आसा तो जाग्यारूच गेल्लो आसा. आणि जो पिलन आशिल्लो विशाल मोटे ताका मेजर इंजर्ड जाल्लेलो आसा. सद्या ताका ट्रिटमेंट दिवप सुरू आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. गोंयांत दर वर्सा 50,000 सुण्यांचे स्टेरिलायझेशन गरजेचें, नाजाल्यार परिस्थिती हाताभायर. सद्याक फक्त 15,000 सुण्यांचे स्टेरिलायझेशन जाता. स्टेरिलायझेशनाच्या प्रक्रियेक सरकारान नेट हाडचो म्हण गोवा एनिमल फेडरेशनाची मागणी. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाक वांगड्यांचो येवकार. सुप्रीम कोर्टान सुण्यांचे स्टेरिलायझेशन करपाची ऑर्थ काडल्या उपरांत गोवा फेडरेशनाचे वांगडी मिडिया मुखार. We need government support to create the sterilization capacity. As we all know, we have been saying it for some time, the sterilization capacity that we need to sterilize our dogs in a timely manner so that population reduces. We need to sterilize 50,000 dogs a year. And right now we have a total capacity of only 15,000 dogs a year. So there's a huge delta here. And we need government support to create that capacity in the shortest time possible. Because unless you do that in the shortest time possible, you will never be able to control the population of the dogs. The entire issue cropped up because of runaway population of dogs. To do it and do it now on a war footing, it's not 6 months later, it's not 12 months later, it's today. We need that capacity, and we know it's going to take time. There are some short-term solutions and long-term solutions. But animal husbandry could implement certain things right now and start doing something to create the capacity so that in 1 year we can start sterilizing 50,000 dogs a year, and in 3 years we are done with sterilizing the entire dog population of Goa. And we'll see in 5 to 6 year results of dog population decreasing substantially. चवथ लागीं पावता तशी दिवचलच्या फुलकारांक धाकधूक. चवथ, दसरो, दिवाळी आयली काय शेजार राज्यांतल्यान लोक येतात, भायल्या भायर फुलां विकून चल्ले. बाजारकार म्हणटा लोक फुलांच्या मार्केटांनी पावच ना. आदींच फुलां म्हारग, तातूंत गिरायक ना. पालिकेन खंय ह्या खेपे तरी चलना तातूंत सारखें लक्ष घालचें. हो दिवचलचो बाजार. वेगवेगळ्या तरेचे हार आणि फुलां हांगा ही फुलकारां विकतात. सणवार आयलो काय 4 पयशे जोडटली म्हूण फुलाकार आस धरून रावतात. मात ती सांगता ते प्रमाण शेजारच्या राज्यांतले लोक येतात, भायल्या भायर फुलां विकतात आणि चल्ले. तांचे 4 पयशे जोडपाचें स्वप्न थंयच उरता.
दीस भर मागीर कालोवचें पडटा फिश मार्केटात हे आपले हेजे मार्केट असून काय अर्थ ना काय ना स्पेशल फुलांचे मार्केटातून काय चौथीकडे आता पण आम्ही हांगा मदीं बसता थंय भोंवती लोक बसता कोणाक गरज जाल्यार ते भितर येता नाल्यार येना ते आतां मातये विकता हार विकता थंय फुलां सगळीं फुलां विकता पूण भितर येवं तांकां पांया कडेन जाय न्हू सगळें गाडी आनी येयल्या काय पांया कडेन वेपार घेवन गेले बाहेर मेळ्ळा लोक भायसून घेवन चल्ले तांकां फुड्यान गावता भितर येवपाची गरजच ना बरो आमकां आमचे बिझनेस सारकेच आमचे खंयचणीत कळना कितें कारण कितें कारण म्हणजे भायलो लोक येवन विकतात दिवाळेक चवथीक दिवाळेक दसऱ्याक पण भायले रिक्षा घेवन व्हरून येतात ते आपले पयशे करून वयता आनी आमी दसऱ्याक जाल्यार अजिबात आमी खायना जायना लगेच लोक भरून हाडटात पण सगळे आमी एक दीस जाल्यार आमी पिड्यार दिसा आनी कितें आतां चवथी आतां श्रावणांत जालें ताका जालें आहा आतां ह्या पार्टी फुलां मारना आनी हे 10-10 20 भायर उडोवप कितें काडटाले भायर बसून दिवंक जायना ना भायर बसून दिवं नाका म्हणजे काय आमी 5 रुपयांक घेवन घरा वयता येता जाणा मरे आनी हे फारीक करता आमी 120 रुपया एका दिसाक अशें कितले जाता तें तूं भायर आपली येयली आनी एका गेली घरांत या वर्सा तरी नगरपालिकेन तांकां भायर बसपाक दिवचे न्ही 4 पयशे जोडपाचे तांचे स्वप्न पुराय करपाक दिवचे म्हूण तांची मागणी ह्या वर्सा फुलकारांची चवथ फुलतली काय ना ताचेर आतां सगळ्यांची नदर प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी बुलेटिन इतल्यार सोंपता हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ टीव्ही ॲपार कीप वॉचिंग प्रुडंट नमस्कार पापा आ रहे ये वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा अरे ये क्या पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं पंचामृत है ना ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक पापा भी खुश और मैं भी घर घर में बाप्पा घर घर में पंचामृत।